एक आज्या लागी एक पोरणे घडयाळ असता काय तो ते मस्त जागृतेरी दवरून घेवन असता. नातू निमगीता आज्या हे पोरणे घडयाळ कसाला दवरून घेतला एक नवी घेवच्या नजव्या म्हण सांगून आजू सांगता काय हे घडयाळ मात्र नाही आमगेल कुटुंबेचे परंपरे आणि मौल्य आणि जबाबदारीचे एक संकेत म्हण सांगून नातवा कर तुझ्या कडे आजू सांगता काय ह्या घडयाळ पोरणी जल्लारी समय दाखयता म्हळ्यार आमगेल जीवनांतू एक समय परिपालने आणि शिस्तू आसका म्हण सांगून ह्या घडयाळ सांगता. तशीच प्रति दिवस ह्या घडयाळ चार्ज करका म्हळ्यार आमगेल संबंधा भितरी आम्ही प्रीती विश्वासू भरका म्हण सांगून हाजी अर्थ. तशीच ह्या घडयाळ मस्त जागृतेन आम्ही दवरून घेवका तशें असल्यार हे दीर्घ काळ बाळवेक येता. आमगेल संबंधा भितरी तशीच बरी प्रीत असल्यार पावना तांतू ನಂಬಿಕೆ ಗೌರವ ಹ್ಯಾ असल्यार मात्र त्या संबंध दीर्घ काल आसच्याक साध्य जाता म्हणून आजू सांगता. म्हळ्यार घडयाळ पोरणी जाल्यार त्या मस्तू अमूल्य तशीच आमगेल्या परंपरेंतू आसचे मौल्य त्या पोरणे आसच्या पुरो जाल्यार आजीकय त्या मस्तू अमूल्य. आमगेल ह्या परंपरेंतू दाखून आयल मौल्य आमगेले पिळिगे दाखून पिळिगेंतू आम्ही हस्तांतर करका म्हळ्यार दुड्डू नवे नवे वस्तू ह्या पुरो येवच्या पुरो जाल्यार ह्या मौल्य आशिल्ले कुटुंब मस्त श्रीमंतो म्हण सांगून आजू सांगता. विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीच्या सक्कड वीक्षकांक हांव सुमती गजानन पैतोनसे आमगेले संस्कृती संभ्रम कार्यक्रमाक हार्दिक जावन स्वागत करता. मेगेलट्टू आसंती वाणी प्रभू. आज आम्ही तुमगेल मुखारे एक संसार आदर्श जावन आसच्याक आनंदार आसच्याक एक सप्तसूत्र म्हणून हे प्रस्तुत करता आसंती. मनुष्य तागेले बुद्धी सामर्थ्यांतू केवल भूमींत मात्र नाही जल तशींची आकाशांत वरकेन संचलन केला संशोधन वरकेन केला. जगत्यांतू कसने समस्या असल्यारे ताका कारण मनुष्य म्हण सांगून सांगताची. तशींची परिहार वरकेन आम्ही मनशा लागी आस म्हण सांगून घेनो उडगास दवरून घेवका. तशी जावन एक मनशाक श्रेष्ठ जलल तसल मनुष्य जावन करचेंची एक व्हड काम म्हण सांगून आमगेले मालगड्यान सांगिल्लें आसा. आमगेले भारतीय दृष्टिकोना प्रकार पळोवच्या गेल्यार आमकां आमगेले विश्व एक कुटुंब वसुधैव कुटुंबकम म्हण आमी सांगताची. कुटुंब केवल रक्त संबंध न्ही ते भाव संबंध आईचे फुडले तशीच भविष्याचे पिळिगेचे एक संयोजन जावन आसा. आणि कुटुंबेंतू वृद्ध अशक्त अंगविकल पुरा जनांनी गौरवारी राबची तसल एक आश्रय ताण जावन वरकेन आसा. वटारे सांगचे जाल्यार हांव म्हणचे भावन सोडून आम्ही म्हणचे भावनेची आमगेले अभिवृद्धीचे सुरवेचे हंत जावन आसा. वय खंडित म्हळ्यार कुटुंब म्हण सांगल्यार हे एक सगळे समाजाचे एक आधारस्तंभ एक फाउंडेशन म्हणून आम्ही सांगेत. तशीच ह्या कुटुंब केदनय सुखार आसच्याक आवतावळे सांगले सप्तसूत्र आज तुमगेल मुखार आमी दवरतांती म्हणून हांतू सुरवेर आसचे संबंध संबंधू आमगेले आरोग्यार आसच्याक आणि आनंदार आसच्याक मस्तू कारण म्हण सांगून हांव फुडली कंतार आमी त्या विशयी विचार केलेले आसा. तशीच एक संबंध म्हण सांगल्यार एक घराचे एक कंबो म्हण सांगेत. संबंधनातील घर म्हणारी ते एक बरीच कट्टड मात्र एक घरा आशिल पुरा आम्ही रक्त संबंधी म्हण सांगतांती. एक कुटुंब म्हणटाने एक रक्त संबंधी पुराजन वटू असतांती. हंग मेन जावका जलल कसा म्हणारी प्रीती विश्वासू ನಂಬಿಕೆ गौरव प्रामाणिकते जबाबदारी तशीच एकला एकला अर्थ कोण घेवची तसल एक मन ते असल्यार त्या कुटुंब चंदार आसच्याक साध्य आसा. संबंध म्हण सांगल्यार बरी एक रक्त संबंध आसचे कुटुंब मात्र न्ही संबंध म्हणारे घरा दाखून भायर वरकेन म्हणार आमगेले व्यापारांतू व्यवहारांतू शाळा कॉलेजांतू आमगेलो मस्त जना लोटू आमकां स्नेह जाता बंधू मित्र जातांती. सो तंगनोट वरकेन आमके एक रितीचे एक संबंध वाडता. तशीच आमगेल घरकडे आम्ही प्राणी पोशितांती पक्षी पोशितांती ताजी वट्टू वरकेन आम्ही एक संबंध दवर घेतांती. म्हणारी संबंध गट्टी असल्यार त्या कुटुंब गट्टी असता समाज गट्टी असता. खंडित वय जाल्यार कितलकी पंत आमगेले एक मना येवची तसल एक नकारात्मक आलोचने निमित्ती संबंध म्हणचे वाईट जाता. हे नकारात्मक आलोचन म्हळ्यार
एकल्या वैरी एकल्याक जाळ असच्या पुरो कोपू असूये द्वेष असल सकट भावना आता दूध एक ड्रॉप तांतू लिंबी पिळ्ळारीवरकेन ते वाईट जाऊन कशी वतकी तसला एक सणाची आलोचना नकारात्मक आलोचना मनशाल मनांत आईल्या म्हूण जाल्यारी वय ते संबंध खंडिता काही वाईट जावन वता. वय म्हळ्यार हें पुरात पळय नकारात्मक चिंतने म्हणटा एक जाळ आसच्या पुरो एक हग आसच्या पुरो मागीर एक अनावश्यक पळय एक कॉम्पिटेटिव्ह स्पिरिट म्हणटात पळय अनहेल्दी कॉम्पिटिशन हें पुरा आमगेल भितर आसचे एक वैरी म्हणूची संगीत म्हळ्यार हेल्दी मायंड म्हळ्यार हेल्दी बॉडी मन चंद्र दवरून घेतल्यार आमगेले देह वर्कन सुरक्षीत जावन आसता. तुका एक काणी सांगता हांव एक टोमॅटोची काणी एक टीचर म्हणटा क्लासांतू फाय चेडवांक फाय तुमी येताना पुरा जन तुमकां कोणकोणाक पळयल्यार जायना पळय एक हेट्रेड म्हूण आसता पळय चेडवांक सो तांगेल नांवाचे टोमॅटो घेवन क्लासा येवका एक प्लास्टीक कवरांतू म्हणून चेडवांक भारी खुश जाता घरकड वत्तांती लॅक करतांती कोणकोणा पळयल्यार जायना म्हणून केलो जनाल तोडटांतू 4 टोमॅटो केलो जनाल 6 केलो जनाल 8 केलो जनाल 10 भारी खुशेर घेवन येतांती अयो टोमॅटो कसं करच्या पुरो टीचर कट्ट कोर न्हू टोमॅटो सार करतकी टोमॅटो ज्यूस करतकी म्हण हांका एक कुतूहल हांगा टीचरीला येताना टीचर त्या विशय कसले उरले ना संजे म्हणटा चेडू निमगेतांती टीचर कसं करचे टोमॅटो म्हणून कांय करच्याक ना तुम्ही खंय वतात की त्या टोमॅटो तुम्ही थंय घेवन वचका घरा वतान घरा तू स्कुला येतान स्कुला खेळच्या वतानय धरून घेवन वचका न्हिदतानय तुमगे लागीं दवरून घेवका वॉशरुमा वतानय थंय व्हरका म्हणटा चेडू वता काय व्हड कष्टाच विशय न्ही आनी टीचरीन सांगली मागीर करपाची ना जायत टीचर म्हणटा ती 3 दीस नंतर परिस्थिती कसं जावच्या पुरो त्या टोमॅटो कुसच्याक शूर जाता चेडवांक वासण तडसून घेवचें जायना टीचरीला म्हणटा ती टीचर जायना वासण तडसून घेवच्याका म्हणून टीचर म्हणटा कांय करू ना तशीच व्हरका आनी हाडका म्हणून वापास 2 दीस वताना ते कुसून सगळे वासण गांवभर येवच्या प्रारंभ जाता लागींचे घरकडचे पुरा म्हणटा ती तुमगेल चेडवां कसं जल्ला टोमॅटो घेवन बोंता नव्या म्हण वासण तडसून घेवचें जायना म्हणून घरांत तू आनम सोवता आसतांती विंगड क्लासाची चेडू आनी आयली कुडले धांवन वतात हांकां पळयल कोड्या वासण येता म्हणून सो अशी हांगेल जो दिवस ते दीस 5 दिवस वताना हांकां मस्तू कळवळ जाता चेडू धांवन येतात ती टीचर आनी साध्य ना हें दवरून घेवच्या आमकां पळयल्यार पुरा जन धांवतात ती म्हणटा कडे टीचर म्हणटा जाय तर डस्टबिना उडोवन येयात ती म्हणून दूर आशिल्ले एक डस्टबिना उडोवन येतात ती मागीर टीचर सांगता पळय आमकां हेट्रेड आशिल्ल्या मनशाले नांव घेवन आशिल्ले टोमॅटो घेवन भोंवच्याक 5 दिसा पश्चड जाय न्ही त्याची मनशाले आलोचना तांगेल बगे हगे तुम्ही तुमगेल्या मना भितरी हृदया भितरी घेवन भोवलारी तुमगेले एक देहाची आनी मनाची परिस्थिती कसा जावच्या पुरो न्ही वा म्हणारी तावळे हांव म्हणलें हेल्दी मायंड हेल्दी बॉडी म्हूण सांगून सो ते कुसून वता आमगेल भितरी आमगेल निमित्त विंगडा तोंदरी जावची कशी आमकांच चड तोंदरी जाता म्हूण सांगून नेगेटिव्ह पर्सनालिटी म्हळ्यार आमी लागीं कडेन पुरो जन आमकां पळोवन धांवता आनी तितले न्ही आमी विंगडाल बगे वायट उलोवचे एके विंगडाल बगे कमेंट करचे जाळ बोगचे गॉसिप करचे हें पुरो केलेले निमित्त कशें जाता ताजे निमित्त आमगेले पर्सनालिटी नेगेटिव्ह जाता ताजे निमित्त चेडू वर्केन आमगेले त्याच शिकता ती न्ही वा वय खंडित वय आती एक भित्तून गेलेले कानडीन तू आमगेल तोंड आमगेल प्रतिबिंब कशी दिसता न्ही वा तशींची एक कुटुंब पूर्ण कोण ಒಟ್ಟು आशिल्लो तसले एक कुटुंब सन असल सकड आलोचना येवन घेवन त्या भित्तून वतरी तितलं ताजे चंदाई आमकां कळना म्हळ्यार हे एक मस्त बेजारा विशय कितले की काल आदकून आयिल्ले ಒಟ್ಟು जावन आशिल्लो तसले एक कुटुंब सन एक क्रॅक्स बिरुगू म्हूण सांगताची ते आयलारी वापस जोडण करूंक ते मस्त कष्ट आशिल्लो विशय वय अब्बा खंडित म्हणजे संबंध म्हळ्यार तितले सूक्ष्म आसता कितले पाटी सम करू प्रयत्न केल्यार पळय सಣ್ಣ सಣ್ಣ मनस्तापा निमित्त ते सम करच्याक कष्ट जाता तदन कसं करचें म्हूण कळना म्हळ्यार अशें लढायांनी जाताना एक स्टेप आमी म्हाका येवपाची जाता म्हळ्यार लेट गो म्हणटा पळय म्हळ्यार सम करूंक जायना म्हणलेली परिस्थिती आसताना जस्ट लेट गो म्हणचे जाल्यार आमी म्हाका येताना आमगेल मन शांत आसता कित्याक म्हळ्यार आमगेल खातीर तांकां बरें कर देवा म्हणून एक मागल्यार आस पळय आमगेल मनावर केन्ना एक नेमदी कोणाले बगे आमी द्वेश भावान दवरून घेतल्यार हांव तावळी म्हणलें आनी आमगेल नेगेटिव्ह पर्सनालिटी जाता तशें जावन जस्ट फॉरगेट फॉरगिव अँड मूव फॉरवर्ड म्हणटा पळय तशी आमी वचुका जाता कितले पाटी खंडित वय
तशींची ते सुखी कुटुंबाचे दोन्हीची सूत्र सहबाळवे एक सहवासो म्हूण सांगून म्हळ्यार ಒಟ್ಟು राबचे म्हूण सांगून अर्थ आम्ही कुटुंबाच्या जनालोटू ಒಟ್ಟು राबून तांगेलोटू आम्ही टाइम स्पेंड केलेलं तशी तांगेले भावन आमकां कळता तशींची तांगेले अभिप्राय खंयचे विशयारी आमकां स्पश्ट जाता तशींची आमगेले प्रीती विश्वासो तांगेल मध्ये वाडता मागीर कितलेकी पंत आमकां कोऑपरेशन वर्केन अगत्य आसा खंयचे विशयार एक आमी डिस्कशन करता आसतना एकल्यान जायत म्हणचे एकल्यान नाक म्हणचे एकल्यान वय म्हणचे न्हय म्हणचे म्हळ्यार अशी भिन्नाभिप्राय येता आसता त्या सहज जाल्यार वे एक ಹೊಂದಾಣಿಕೆ म्हणचे कोऑपरेशन वर्केन हांतू मस्त अगत्य आसा तशींची आत्ताचे धावंत युगांतू आमगे लागीं मस्त आमकां आमगेल खातीर टाइम आसना जाल्यार वे आमी एक कुटुंबा खातीर आमगेल कुटुंबा जना खातीर एक टाइम घेवन थोडेपणी एक टाइम स्पेंड करून तांगेल ಒಟ್ಟುची राबून तांगेल ಒಟ್ಟು उलोवन करून असं म्हण जाल्यार ते संबंध घट्ट जावन आसता म्हूण सांगून म्हगेलो अभिप्राय वय तशीच आता तू उल्लोच्या म्हणून सांगल्या म्हळ्यार संवाद एकल्याला घरांतू आता कितले पटी परिस्थिती कशी चल्ला म्हळ्यार एकल्याला उल्लोच्याक आमकां समय आसना एकाकल्यान एकक टायमार वच्चे एकाकल्यान एकक टायमार जेवचे एकल्या मेळनाशी आसचे तसले एक परिस्थिती वरकेन आत्ताच्या घरांतू दिसता असं म्हळ्यार उल्लोच्या म्हूण सांगल्यार नुते उल्लोच न्हय आमगेले कष्ट आमगेल सूख आमगेल मनाचे भावने आमगेल आलोचना पुरा आम्ही एकल्याला शेअर करून घेवचे घरांतू ताजे निमित्त कसं जाता एकला अर्थ करून घेवचे साध्य दिसता आणि आमगेल मनाचे दुःख सांगून घेतल्यार त्या एक दुःख उणी जाता तशीची संतोष सांगून घेतल्यार त्या चड जाता हाजे निमित्त एकल्याक म्हळ्यार कसले एक मनस्ताप अशी असल्यार पळय तांतू ह्या पुरो उरलेले निमित्त कितलीची दूर जाता आणि सांजे वेळार पुरा जनान एक इन्फॉर्मल जावन ಒಟ್ಟುची बैसून उल्लोचे म्हळ्यार एक प्रोग्रामशी न्हय अशी जनरल जावन पुरा जनान ಒಟ್ಟು मेळचे उल्लोचे कसके एक ಸ್ವಲ್ಪ खेळचे एक भजन करचे ना म्हण जाल्यार बामूण बायला चेडू वॉकिंग वच्चे वॉकिंग वताना स्कुला विशय कॉलेजा विशय ऑफिसा विशय घरा विशय अशीच एक एक्सचेंज ऑफ आयडियाज म्हणटा पळय तशें केलेले निमित्त तांगेल मध्ये एक बांधव्य वर्केन वाडता आणि एकला अर्थ करून घेवच्याक सुलभ जाता म्हूण सांगून दिसता न्हय मसल पुरा आमी चिकेत पळय बामणा लोट वॉकिंग वच्चे आनी पुरो दवरून घेवका वय खंडित वय तसलेची एक अनेक सूत्र सांगता जाल्यार ते संस्कृती संस्कृती म्हळ्यार आमगेले आचरण मौल्य नंबिके संप्रदाय तशींची आमगेले एक जीवनशैलीची जावन आसा विंगड कुटुंबांतू तांगेलेंची एक संस्कृती तांणी पुर्दा कोण फॉलो करून येता आसचे आमी पळयताची ह्या एक नमून कशी म्हळ्यार रिले गेमशे 4 जणांनी खेळता आसतना एकल्याक ते बॅटन पास करचे तसले खेळ ह्यो एक खंय एकल्यान ते बॅटन पाडयलाय एकय ते दिवची चुकयल्या म्हण जाल्यार ते खेळ सगळे खेळ फाऊल जाता वायट जावन वता तशींची हे संस्कृती म्हणजे तसले एक बॅटन आम्ही चुकना तशी जागृतारी एकल्या दाखवून एकल्याक ट्रान्सफर करून हस्तांतर केल्या निमित्तीची ह्या संस्कृती मुखार वच्चाक साध्य आसा म्हूण सांगून दिसता वय अबा खंडित तशेंच आता नेक्स्ट सूत्र कसं म्हळ्यार आमगेल्या संतती पुरा जनाके जावका न्हय वे चांग संतती जावका म्हूण आमी देवा लागीं मागता ती हांव एक बामूण बायलाल सेशन घेतिल्लें एक 30-40 वर्साचे आसपास आशिल्ले बामूण बायल हांव एक प्रश्न निमगेला तुम्ही तुमगेल आनम्माक पळयल्यार बित्तांत वा म्हूण सांगून तदन तांणी म्हणालीं ती अयो वय अबा बित्तांती आमकां मस्त गौरव आनम्मा म्हूण सांगला रे पण म्हणालीं ती तुमगेल चेडू तुमकां बित्तांत वा म्हूण निमगेला अयो आम्ही तांकां बित्तांती तांणी आमकां भिवची सोडी म्हणून तसले एक उत्तर आयला म्हळ्यार ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯ ದೋಸೆ ತೂತೆ म्हूण सांगता पळय तशें जाल्लें ह्या अंगेल घरा म्हणणे म्हळ्यार चेडूवाल समस्या कसा येता असं म्हळ्यार आम्ही कसा लेखतांती आम्ही बोगला म्हणके आमगेल चेडूवान कष्ट भोगच्यानच आम्ही करनातील साधन आमगेल चेडूवान कोरका तसले करून तांकां जावका जर सवलत दितांती तांकां इतलो मोग करतांती जाल्यार ह्या चेडूवाल समस्या कसा येता असं हांव एक साना काणी सांगता एक हे बटरफ्लाय जावचे पश फुडें ते कॅटरपिलर म्हणटा ते कॅटरपिलर ते कुकुना दाखून एक भायर येवचे एक एक्सपेरिमेंट बद एक्सपेरिमेंट एक क्लासान तू टीचर करता आसता चेडूवा म्हणटा पळय त्या कॅटरपिलर कशी स्ट्रगल करून भायर येता ऑब्जर्व करांती म्हणून तर चेडून पुरो पळयता आसता ती
कोण कितें कापयता तेता 5 निमिषांना म्हूण वता तुमी पळयता रब्बान ती म्हणून चेडून पळयता आसतना ते कुकून न दाखून भायर येवच्याक मस्त स्ट्रगल करता असता त्या कॅटरपिलर एक चल्लाक पाप दिसता तो कसं करता त्या भित्तून ताका सुलभ वाट कोण दिता ते भायर येयल ಸ್ವಲ್ಪ वेळानाची त्या कॅटरपिलर मरता टीचर येवन बिश्टायता तुम्ही कसाला तशें केलेलें म्हळ्यार ते एक नॅचरल प्रोसेस त्या कॅटरपिलरान कष्ट भोगूकाचीची स्ट्रगल कोरकाचीची त्या केल्लेल्या निमित्ताची ताजे रेक्के स्ट्रॉंग जाता आनी ताका उपचाक सुलभ जाता तू ताका सहाय केलेल्या निमित्त पळते मेल्ल्या म्हूण सांगून तशीच आमगेल चेडूं वरकेन आमी ओव्हर पॅम्परिंग म्हणटा पळय ओव्हर पॅम्परिंग करता ती जाय जाल्यार पुरा निमगेलेल पुरा दिता ती मस्त तशी केलेल्या निमित्त कसं जाता म्हणून सांगला रे असल ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆ म्हळ्यार ಕೆಲವು कडेन ओव्हर पॅम्परिंग ಕೆಲವು कडेन निर्लक्ष तसल परिस्थिती असता म्हळ्यार आमगेल चेडूवांक आमी स्वावलंबी कोरकाकी परावलंबी कोरका ते आमी आलोचना कोरका जाता वय ह्या विशयारी मस्त सकळ निदर्शन आम्ही आज काल पळयतांती ಹೊಡ್ಡ एक ಕಾಲೇಜ್ ವಚ್ಚಿ ಚೆರಡು ಹಾಕ್ವರ್ಕೇನ ತಂಗೆಲ ಆನಮ್ಮ ತಂಗೆಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ತಂಗೆल टिफिन बॅग पुरा घेऊन होरन स्कुलाले ते होरन दिवचे तशींची तांकां खावोचे कॉलेजान तुची खावोचे तांगेले घरकर तांगेले बेड रेडी करून दिवचे तांगेले सॉक्स घालचे शू घालचे हे सकळ तांणी कोरका जाल्यार पर्सनल काम वरकेन तांनीची कोरनो आनमानीची कोरनो तांकां स्वावलंबी जावच्याकची सोडलेले ना तशी म्हळ्यार तांकां तांगेले स्ವಂತ काम करच्याक कष्ट जाता अशें आशिल्ले चेडूं मुखारी कामाक तिरकी विद्याभ्यासाक तिरकी तांणी विंगड गांवाक पीजीन तुकी हॉस्टेलांत की रब्बून तांगेले स्ವಂತ काम तांकां कोरका जाल्यार तांणी मस्त कष्ट भोगता ती कितले की चेडूं काम की शिकवण की सोण तांकां कष्ट जावन स्ವಂತ काम करूं जायना अशी सोण आयल्या वरकेन निदर्शन वरकेन आसा असल संदर्भार आमी आमगेल चेडूवांका तांगेल काम अटलिस्ट तांणी करची तशी एक स्वावलंबी जावची एक बुद्धी शिकोवचे मस्त अगत्य आसा भय अब्बा खंडित आमगेल हांगा कसं अस म्हळ्यार शिक्षणांतूच फर्स्ट देखूनच आमकां चेडूवान बरोवका वाचूका शिकूका त्याची मागता आसता जाल्यार जपानांतू तांकां वेल मॅनर्ड पीपल म्हण सांगता न्हय तांगेल चेडूवांक फर्स्टाचे एक 2-3 वर्स शिक्षण कसं म्हण सांगला रे ह्यांची मलगड्यांक कशी रेस्पेक्ट दिवका तांगेल शूलेस कशी बांदुका कशी तांणी तांगेले युनिफॉर्म घालून घेवका सो तांगेल काम करचे फर्स्ट लाईफ स्किल्स म्हणटा पळय त्या पुरो ते जपानाक चेडूवांक सान दाखोवन शिकयल्या निमित्त तांगेले एक वेल मॅनर्ड पीपल म्हण सांगून तांकां सांगची पळय ते एक ते समा म्हणून दिसता जाल्यार आमगेल हांगा ते ना म्हळ्यार बाल्यांतू कशें आसता पळय तशीच त्याच रितीर त्या चेडूं होड जाता ती म्हळ्यार आमगेल सुत्तमुत्त पळय आयडल्ट्स ಹೊಡ್ಡ आमी विंगड विंगड रितीचे मनशां पळयता ती ಕೆಲವು ಜನ ಕೊಪಾರ असतांती ಕೆಲವು ಜನ ಶಾಂತ असतांती ಕೆಲವು ಜನ ಲಜ್ಜೆ ಸ್ವಭಾವ ಕೆಲವು ಜನ ಗುಂಪಾಕ್ ವಚ್ಚ ಜಾಯನತಿಲ್ ತಸಲ್ एक स्वभाव ಕೆಲವು ಜನ स्ट्रेस म्हणटांती डिप्रेशन म्हणटांती अशें पुरे विंगड विंगड मनुष्य असताना कसला अभश्य आनी विंगड विंगड म्हण सांगला रे हांची बाल्यांतू तांकां जालेले एक अनुभव म्हण सांगून म्हळ्यार बाल्य लायक असला रे बदुकू सुंदर म्हण सांगतांती म्हळ्यार फर्स्टाचे एक 0 to 7 years ಹಂಗ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಜಾವನು ಆಮ್ಗೆಲ್ ಚೆರಡು ಬೆಳವತ್ತಂತಿ ಸೊ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಜಾವನ್ ಬೆಳವತ್ತಾನ तांक जावका कसले एक आमगेल मोगाचे स्पर्श मोगान तांकां पटोवन घेवचे मोगान तांगे लागीं उरलोचे प्रीती तांकां जावका हे केलेले निमित्त भावनात्मक जावन तांणी खुशेरी ते सेक्युर्ड म्हणटा पळय त्या फिलिंगार तांणी होड जातांती ते मस्त अगत्य म्हळ्यार त्या जाल्यार कितले सूक्त की तितलेची केदनाय ओव्हर पॅम्परिंग न्हय कितले जावका की अगत्य आशिल्ले तितले 7 to 14 ते व्यक्तित्व एक निर्माण जावचे तसला एक प्राय म्हणून सांगेत हगूर हगूर निर्माण जाता वता त्या टायमार तांकां जावका प्रोत्साह म्हळ्यार तुका आत्मविश्वास भरका वय तुगेले निमित्त जाता साध्य म्हळ्यार एक आन मन बेंगावल जावन आसका 14+ म्हण सांगताना एक एक व्यक्तित्व तांगेलो ऑलरेडी एक आमकां अंदाज जाता निर्माण जावन आसता एक साधारण मट्टाक एक निकरा जावन सांगेत सो ह्या टायमार आनम तागेलो फ्रेंडशी आसका म्हळ्यार तांगेल कसले जावका तांकां कसल नाक तांकां खंयची वायट खंयची सम्म म्हळ्यार तांकां एक गायडन्स दिवचे म्हणटा पळय एनकरेजमेंट दिवचे तसल एक स्टेज त्या सो पुरा स्टेजस वरकेन मस्त मुख्य ताजे ಒಟ್ಟು आनमल जबाबदार वरकेन तितले मुख्य मेन कसं म्हळ्यार तांणी सांगिले आयकुचे तांकां समय दिवचे हे मस्त मुख्य जाता वय खंडित वय तुम्ही सांगला म्हणके टीनेज म्हळ्यार हदिहर या म्हणचे आमगेल एक
दैहिक तशीची मानसिक एक ಬೆಳವಣಿಗೆ जावची तसले हार्मोनल फॅक्टर्स निमित्ती आमगेले एक ಬೆಳವಣಿಗೆ जावची तसले एक हंत ह्या संदर्भार आम्ही मस्त रितीरी भावनात्मक आमगेले बदलावण जाता आमका कोप येवचो आणि कोणी कोण कसन सांगल्यार ते नाही म्हण दिसचे स्पेशली आ नमानी तांनीची जोरू तांनीच वाईट म्हण सांगचे तांकां मर्याद दिनाशी असचे तशींची सण सण विशयाक कोप करून घेवचे सण सण विषय हर्ट जाले म्हण रडचे आणि इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स कसले एक चुकी केले म्हण जाल्यार मस्त बेजार करून घेवचे असल सकड बदलावण मस्त सर्वे सामान्य जाल्यार ह्या टायमारी तांकां मार्गदर्शन कोरते मस्त असता म्हळ्यार मार्गदर्शन दिवन मुखार सुख जाल्यार मस्त अगत्य आसा वय हब्बा म्हळ्यार टीनेज प्रॉब्लेम म्हळ्यार तांगेले एक एज कशें आसता म्हळ्यार एक रोलर कोस्टर रायड म्हणटा पळय हार्मोनियन इम्बॅलन्स म्हण सांगल्या म्हळ्यार ताजे निमित्त तांकां कसं जाता म्हण तांकां पाप तांगेले चूक नाही म्हळ्यार अशाण पेरंटल प्रेशर अशाण सोसायटी प्रेशर अशाण पियर प्रेशर म्हणटा ती मागीर बॉडी इमेज कॉम्प्लेक्स तांकां म्हळ्यार सान आसतना तूं काळी तूं गुड्डी एके तूं थोरू तुका हयटयाना अशी तशी पुरो ऐकून आसता न्हय ते पुरो तांगेले वयर एक परिणाम जावन आसता सो टिनेज येतना तांकां एक नमना इन्फिरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स सी आणि एक स्पॉटलायट सिंड्रोम म्हणून सांगता ती स्पॉटलायट म्हण सांगल्यार आमगेलेची एक मात्यार आसला म्हणके एक आर्टिस्ट पळय एक स्टेजार भोंवता भोंवता आसतना भोवन भोवन उलयतना तागेले वयरीच एक स्पॉटलायट तो खंय वता की थंय वता आसता ते पळोवन आसच्या पुरो न्हय तशीच हांकां वरकेना पुरा जन आमकां ऑब्जर्व करता ती पुरा जन आमगेले बगे आलोचन करता ती आमगेले ड्रेस पळयता ती आमगेले म्हळ्यार हाव भाव पळयता ती असल पुरा एक योचने तांकां आयले निमित्त ताका एक म्हळ्यार बॉडी इमेजा निमित्त हें पुरा येवचे एक साध्यता आसा आनी तांकां हाका कसले परिहारू म्हळ्यार असल समस्येक ओपन कम्युनिकेशन म्हळ्यार आ नम्मान चरडाला उलोका असल पुरो समस्या आसल्यार सुरवेरी ते गुर्तसून तांकां आत्मविश्वासू बरका तावळी सांगला म्हणजे आमगेले समय आमी आयकुचे ते मस्त मुख्य जावन आसता हांगा चेरडूवाल्या म्हळ्यार चेरडूवाल वटूच आमी एक ಸ್ವಲ್ಪ इन्वेस्टमेंट म्हणटा पळय टाइम आमगेले इन्वेस्ट कोरका चेरडूवांक वय खंडित वय हा जोटूची सुखी कुटुंबाचे मुखारची सूत्र आमी पळोवच्या गेल्यार त्यांची संस्कार मने मोदल पाठशाले म्हण सांगून आमी आयकली हे संस्कार म्हणजे आमी आमगेले घरांत तूं शिकचीत आसले सुरवेचे पाठ संस्कार म्हळ्यार आमगेले भावने तशीच विचाराचे शुद्धीकरण हां तूं मस्त सकड अंश येता सुरवेचे आमगेले नडवळिके बिहेवियर म्हण सांगून घेन म्हळ्यार मातृ देवो भव पितृ देवो भव म्हणचे एक उत्तर आमी सांदकून शिकिला म्हळ्यार आनमांक मर्याद दिवचे मलगड्यांक रेस्पेक्ट दिवचे हे सकड कोण सनपणारी शिकली की तांणी मुखार व्हड जातरी मलगड्यांक मर्याद दिन अशी खंडीत रब्बानाची तशींची मलगड्यांनी सन्नाले मोगांनी उलोवचे आसचे पुरो आनी आमी उलयतना आमगेले उतरारी कंट्रोल दवरगेन कोणाले कशी उलोवका म्हण सांगून आलोचन करून उलोवचे हे वय आमगेले नडवळिकेंत येता तशींची आमगेले एक स्वच्छते पर्सनल हायजीन म्हणटा ती सदांय नावचे आसच्या पुरो आमगेले घरा भितर क्लीन जावन दवरून घेवचे तशीच घरा भायर वरकेन स्वच्छ दवरून घेवचे आनी आमी घालचे अवंगाले शुभ्र वस्त्र धारण करचे ह्या सकड आमगेले शुचित्वांत येता तशींची शिस्तू प्रत्येक विशयान ते इम्पॉर्टंट जावन आसा ह्या वेळी एक संस्कारांतूय येता तशींची संयम म्हळ्यार ताळमे ताळू देवनू बाळी आणू म्हण सांगून सांगताची म्हळ्यार आतां आमी लेखील काम खंयचेय जायनी म्हण जाल्यार आमकां कोप येता आमी ताळमे कळून घेताची ताजे निमित्त कसं जाता आमगेलें काम पुरो वायट जावन वता तशें जावन आमी करचें खंयचेय काम आसो आतां खावचे जेवचे पिवचे खंयचेय विशय आसच्या पुरो प्रत्येकांतूय आमी ताळमे दवरले म्हण जाल्यार तें काम चंदायेर वता तशें जावन हें शिस्तू संयम मागीर शुचित्व तशीच नडवळिके हे सकड आमगेले संस्कारांत येता वय तशीच सप्तसूत्रांतू लास्ट सूत्र सत्कारो म्हणून सत्कार म्हळ्यार आमगेले एक प्राचीन काळात दाखोवनूच आमगेले एक पद्धतींतू आमगेले एक जीवन शैली म्हूण येता अतिथी देवो भव म्हण सांगून आमी शिकून आयला आसा म्हळ्यार अतिथीक आमी देवशी पळोवका म्हणून हांवें एक दोन अशीच एक उदाहरण सांगता बदल जालेले हांव एक दीस एक घरकड गेल्ली म्हगे लोटांनी 2 जण आशिल्लीं ती वतान बेल करतना एक 10 वर्साची तीन बागेल काडतना आमकां पळोवन येया भितर या म्हणून आमकां चंद कोन बसकार आयला अम्मा खंय आसा म्हळ्यार अम्मा नाणये आसा आतां तुमकां उद्दा जेव जाय की
एक अपुरूपाचें एक दृश्य म्हणशी म्हाका दिसलें म्हण आतां कालाक उद्दा जो जाय वा हा वय वय ಸ್ವಲ್ಪ दी म्हूण सांगलें उद्दा हाडली मागीर सिगेल स्कुला विशीं आमी निमगेल्या चन्न कोरनो तिगेल्या अम्मान एक येवच्या 5 निमिष जाले उल्लोन बसली आमगेला ती चिल्ली कडे अम्मान येतान हांव म्हणलें भारी लायक संस्कार दिला पण हेच संस्कार न्ही वा भारी लायक संस्कार दिला तू वा तुगेल धुवेक म्हणून हांव सांगता ना अम्मा म्हणाल वय वय म्हगे लोटू सेरसून हांव तिका पुरा काम आनी पुरा करे शिकता तस जावन तिका पुरा बतस म्हण म्हणाली आयकून मस्त खुश जालें अशें तिने ज्यूस दिता ना वचून ಸ್ವಲ್ಪ ज्यूस थंय पडला सहज जावन तिका कोणी सांगनी ती भितर गेल्ली एक अंगठी हाडली आनी त्या पुशिल्या पळय हे संस्कार न्ही मॅम म्हणजे जीवन शिक्षण म्हणून आमी कसं सांगता ती त्या म्हगेल्या दोळा एदोर एक विशेष जावन अपुरूप दृश्य जावन म्हाका दिसलें तशीच आनी कितलीकी घरा वतान जाल्यार अनुभव कसा म्हणारी घरकाड गेल्यारी आना उलयता ती चेडूं भायर आना ती कुडा भितरूय आसता ती तांकां हांव निमगेल्यारी चेडूं खंय आसा तांकां मस्त होमवर्क आसा प्रोजेक्ट वर्क आसा तांकां फुर्सत ना 5 निमिष आयला उरलोची तितले फुर्सत ना शिक्षण कसला जावका न्ही म्हण चेडूवांक आनम्माच भायर आपयता चेडूवांक हांगेला उरलोच्याक वरकेन इश्ट आसना भायर आसल्यार तांणी सीदा भितर वता ती सो असल परिस्थिती आत्ता दिसता आसा सो हाजी ಬಗ್ಗೆ आमी वरकेन चिंतन कोरका न्ही वय खंडित वय असल मस्त सकड निदर्शन आम्ही ಕೆಲವು ಮಾಲ್ಗಡಲಗಿ ಐಕಲನಸ पुढे तीर्थयात्रे वताना थंय संचार व्यवस्था रूमाच फॅसिलिटी ना हॉटेला व्यवस्थानी पुढे सकड फूड मस्त उणे म्हळ्यार प्राचीन काळांत न्ही वय खंडित वय तशी असताना थंय कोण तांकां सत्कार कोरून घरकड आपयताच की तांगेल घरकडे तांगेले वासस्थान म्हळ्यार तांणी थंयच राबचें आशिल्लें थंयच राबून थंयच न्हिदोन थंयच तांगेल घरकडे जेवण खावन पुरो करचें आशिल्लें खंय हे एक विशय तशींची पुढे आमी आज्या घरकडे पच्चेल घरकडे आनी सकड राबूंक आनी वच्चे त्या सकड सामान्य आजी काही पुरा जण वतांच जाल्यार संबंधिक घरकडे म्हळ्यार आमकां दुराचे संबंधिक तो तांगेल घरकड वचून गेलो आमी 2-3 महिने रज तांगेल घरकडेची गमत तयार काडचे त्या एक विशय उडगास जाता तशींची कितलीकी जण पुढे तांगेल विद्याभ्यास तशीची काम ताजी खातीर तांगेल मम्माल घरकडकी कोणकी संबंधिका घरकड राबून गेलो पुरा तांगेल शिक्षण मुगसून गेलो आयलाल वर्केन निदर्शन वर्केन आस वय अब्बा खंडित तितले मात्र नाही अशी तू काही जो गेलेल तवळे हो हंग मेगेले एक गुरुताचाल घर आसा मस्त वर्स जाल्ले ताका पळोवन हाजे एक वचून येवया कशें पळया म्हूण सीदा रिकचे कळवा ते हाका पळोवन ताकाय भारी खुशी यो कितले वर्स नंतर पळोवच मरे तुका आज तू राब्बू काय जावण पुणी कोरून वचका म्हूण तसल एक सन्मान कळवा म्हळ्यार सांगन अशी गेल्यार कांय प्रॉब्लेम ना म्हाका एक उडगास जाता ह्या सांगतना एक 25-30 वर्स पुढे एकलो अमेरिका दाखून आयलो आमगेर गुर्ताचो तो म्हणालो अमेरिकान कशें म्हण सांगला रे कोणाले घरकड वचका जाल्यार अपॉइंटमेंट घेवन वचका म्हणून भारी कष्ट फोन करून अपॉइंटमेंट घेवन वचका म्हणून ते दोन हांगा मोबायलांनी पुरो येवन नाशिल्ले तशी आश्चर्य अरे तशी पुरो आसवा म्हळ्यार कोणाले घरकड वचका जाल्यार एक अपॉइंटमेंट घेवका म्हळ्यार एक आमकां एक ना नमगूचे जायना तशें विशय 30 वर्सां पुढे आत्ता तू पळय आमगेल भारतांत वरकेन आतां त्याच एक संस्कृत आयला म्हळ्यार अपॉइंटमेंट घेवन वचका जाला म्हळ्यार परिस्थिती वरकेन तशी आसा पुरा जण कामां वता ती घरकड कोणूय आसना ती सो तुमी केदन आसना ती म्हूण निमगून वचची तसल परिस्थिती त्या चुकी म्हूण हांव खंडीत सांगताना पुरा जनाल घरकडे चड जनाल तशी आसता जाल्यार संजे वेळाक कोणी अतिथी आयल्यार वरकेन आमकां जड जाता यो कसाला पुणी आयली बा तशी त्या मुखभाव एक आमी ते उल्लोन घेतिले आमगेल चेडूं आयकला रे तांगेल कशी परिस्थिती आनी तशीची मुखारी चलता ती न्ही जाल्यार ह्यांची परिस्थिती म्हूण सांगू जायना इता म्हळ्यार आजी वरकेन कितलीके घर म्हळ्यार एक 50% म्हणूय सांगेता आनीकय आसता ती म्हळ्यार घरा जन येवका आतिथ्य दिवका घराक आपोवचे तसल मस्त घर आसा आनीकय ह्या आमगेल वट्टू ह्या एंड जावच्यानच म्हळ्यार आमी आमगेल नेक्स्ट जनरेशनाक वरकेन शिकयला रे ह्या एक अतिथी देवो भाव म्हळ्यार एक पद्धती पळय आमगेले संस्कृतीचे हे मुखारसून व्हरच्याक साध्य जाता सो आज आमी एक सप्तसूत्राचे ಬಗ್ಗೆ उलयलीं ती हे सप्तसूत्रा वट्टू आनी एक मुखसूत पुढे एक अंश हांव सांगच्याक इश्ट पावता भजन भोजन भाषा भूषा भवन भ्रमण हे अंश भजन म्हण सांगला रे प्रति दिवस घरकडे भजन करचे साध्य जायना जाल्यार एक वारा 2 पटिकी 1 पटिकी घराच्यान पुरा जणांन बसून एक भजन करच्याक साध्य आसता म्हूण एक आलोचन करता
आणि भोजन घरांतू दिसाक एक पटी पुरा जनान ಒಟ್ಟು ಬೈಸುನು ಜೌಚಿ ತಸಲ ಕೆದನೆ ಅಷ್ಟ ಪುರ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಏಕ ಪಟಿ पुरा जनान ಒಟ್ಟು ಬೈಸುನು घरा केलेला अम्माल रांदप जवची तसल एक क्रमू ताजी रुची चड असता तशीची भाषा भूषा घरांतू आमगेले मातृभाषे उल्लोची तसल एक क्रम आणि आमगेले वेशभूषण ते सरळ असो सभ्य असो स्वच्छ असो म्हण सांगून दिसता कडे लास्टाचे भवन आणि भ्रमण भवन म्हण सांगला रे आमगेल घर हे कट्टड मात्र जावन असचे नाका हंतू संबंध जिवंत असो तशीच भ्रमण घरात आणि ಒಟ್ಟು कोरून पुरा जनान काही मधमध्यंतू एक सಣ್ಣ सಣ್ಣ प्रवासकी तीर्थयात्रकी केलेल निमित्त एक बांधव्य वर्केन चढता तशीच अनुभव वर्केन चढता आमगेल सक्कड जनाल घर एक आनंदमय जावो शक्तिमय जावो भक्तिमय जावो म्हण सांगतची आमगेल ह्या संस्कृती संभ्रम कार्यक्रमाचे कुटुंब हाजे भाग 2 ಕಂತು आम्ही आज मुक्षित असंती सक्कड जनाक नमस्कार.